आम्ही लोकसभेच्या कॅम्पेनिंगात तिसऱ्या स्टेजीत आम्ही ऑलरेडी पावल्या आणि हे सगळे पावल्या असताना म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीचो आमच्या अलायन्स पार्टनरांच्या बरोबर आमी खूब नेटान प्रचार जो आसा हो गोंयांत सुरू आसा। गोंयांत जावपी दोनूय लोकसभा उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा तश्योच चारूय जावपी निवडणुका पयल्या टप्प्यात जातल्यो 3 जशें आमी म्हणटा शिरोडा, मांद्र्या आनी म्हापसा आनी दुसऱ्या फेजीन जातली ती पणजे। सध्या जावपी ह्या चारूय निवडणुका आनी 2 निवडणुकांनी आमकां निश्चितच खात्री आसा भारतीय जनता पार्टीचो विजय हो निश्चित आसा। आमचे अलायन्स पार्टनर इंडिपेंडंट हे आमच्या ह्या निवडणुकेत पूर्णता आमच्या कडेन सगळ्याक आमकां सहकार्य करीत आसा, आमच्या एकदम बरोबर आसा। दुसरी गोष्ट एके वटेन आमी पळयता काँग्रेस सध्या वैफल्यग्रस्त जाल्ली आसा, तांकां कितें करचें आनी कितें ना हें कळना। 70 वर्सां उपरांत ते लोकांक न्याय दिवपाची भाशा करपाक लागल्या। 70 वर्सां उपरांत आमी खंय तरी न्याय दितले हे ते परत परत सांगतात। म्हाका दिसता ते स्वता जेन्ना सत्तेर आसले तेन्ना केन्नाच तांकां न्याय दिवपाक जमलो ना, म्हणून ते आतां सुशासनाच्यो गजाली आनी स्वाभिमानाच्यो गजाली आतां करपाक लागल्या। खरें सुशासन आनी स्वाभिमान म्हणजे आमी जसो गोंयकारांक स्वाभिमान म्हणटा, भारतीयांक स्वाभिमान म्हणटा, तो नरेंद्र मोदीजीन ह्या 5 वर्साच्या कार्यकाळात सुशासन कितें आसता हें दाखयलें। ओके, न्याय कितें आसता लोकांक हो दाखयलो आनी त्याच खातीर म्हाका दिसता काँग्रेस खंय तरी ही गजाली आतां करपाक लागल्या। गोंयकार नक्कीच भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर रावतले। हे चारूय सीट हे भारतीय जनता पार्टीक निवडून येतले। गोंयांत आनी केंद्रांत स्टेबल गव्हर्मेंट, विकासाच्या दृश्टीन फुडें वाट चलपी गव्हर्मेंट हे हांगासर निश्चितच येतले हेजी खात्री हांव बाळगितां। तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान परत एकदां आमच्या सगळ्या गोंयकार भावांनी भयणींक हांव रिक्वेस्ट करता की एक गोंयकारांचें सरकार, भारतीय जनता पार्टीचे अलायन्स पार्टनरा बरोबर आसलेलें सरकार हें सामान्य गोंयकाराचें सरकार जेका आमी म्हणटा तें सामान्य। तुमी जर आमचे कॅबिनेट पळयत जाल्यार विच इज अ यंग ब्रिगेड कॅबिनेट आसा। आमकां फुडल्या 3 वर्सांक आमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान म्हणजे भाईची स्वप्नां साकार करपाक, जशें हांव परत परत म्हणटा की माननीय मनोहर पर्रीकर हे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचेर सदोदीत उलयताले। फुडलीं 3 वर्सां आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बरोबरूच ह्युमन डेव्हलपमेंट हो आमचो गव्हर्मेंटाचो अजेंडा आसतलो। For these elections, as a coalition partner, it becomes our duty to be together and ensure that the candidate Shripad Bhau representing the BJP gets elected with a huge margin. 2017 हो सरकार बरोबर मनोहरभाई एज अ रक्षा मंत्री आशिल्लो ताका सकयल हांगा आपोवन आमी मुख्यमंत्री जावपाचो ताका आमी एक इन्विटेशन दिलें आनी ऑन दॅट बेज आय थिंक वी ऑल केम टुगेदर विथ वन agenda of development and one very important agenda of stability. Opportunities, तरेतरेचे नवे infrastructure projects हे last 2 वर्सान have been in the planning and are in the offing in these years to come. मनोहरभाईच्या निधना मागीर आमी सगळ्यांनी मिळून डॉक्टर प्रमोद सावंताक चीफ मिनिस्टर म्हणून केलो आनी ताच्या नेतृत्वाच्या अंडर आज आमी वी आर ट्रायंग टू एन्श्युअर दॅट आफ्टर द कोड ऑल द वर्क स्टार्ट्स इन फूल स्विंग। हे सगळें करता आसतना स्टेबिलिटी, टुगेदरनेस बिकम्स व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी ते लास्ट 2 वर्सां बरोबर रावन आज आमकां मनोहरभाईची जी लिगसी आसा, जे ताजे विचार आशिल्ले, ती स्वप्नां आशिल्ली, आमची सगळ्यांची स्वप्नां आशिल्ली, गोंय फुडें कशें जावपाचें ताज्या खातीर जे आमी वाटचाल घेतिल्ली, जे एक धोरण घेतिल्लें तें म्हाका दिसता ह्या नेक्स्ट 3 वर्सान आमी बरोबर रावन काम करतले। लोकसभेच्या निवडणुकीच्या आमच्या कोalition सरकाराचो जो उमेदवार जो आसा भारतीय जनता पक्षाचो माननीय श्रीपादजी नाईक तांकां तेंको दिवपा खातीर आजची ही पत्रकार परिशद भितर आमी उपस्थित आसात। गोंयांत बरें एक टुरिस्ट डेस्टिनेशन जावचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी प्रयत्न करताय बी। टुरिस्टीक डेस्टिनेशना बरोबर जी आमची गोंयचें एक नामनेचें सांस्कृतीक मळ जें आसा त्या सांस्कृतीक मळाचेर मुखार आमी खुबश्यो काही गोश्टी येवजिल्ल्यो आसात आणि हे सगळे जर साकार जर करतलो जाल्यार म्हाका दिसता आज भारतीय जनता पक्षान जे उमेदवार आमच्या रिंगणात दवरलेले आसात तांकां भरघोस मतांनी निवडून दिवचे अशें समस्त उत्तर गोंयचे जे मतदार जे आसात त्या मतदारां कडेन हांव मागतां। गोवा फॉरवर्ड आमी एज अ एनडीए पार्टनर आनी अलायन्स आसल्या कारणान एक तर एक्सटेंडेड सपोर्ट टू बोथ द कॅन्डिडेट्स
नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा तशेंच तेंच्या पॉलिटिक्स वचून म्हाका सांगूंक दिसता की आय हॅव प्रपोज्ड द नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट त्या प्रपोजलाचेर म्हाजी प्रपोजल म्हणून जयेश साळगांवकर गोवा फॉवर्ड म्हणून सायन केलेली आसा सो प्रपोजल आसा आनी सेकंडली जसो म्हाका स्पेशली एक सीएमान इशू टाच केलो काँग्रेस इज नॉट एबल टू गेट अ सिंगल लीडर फ्रॉम द सेंटर टू गोवा when I was there with Congress even the last elections when Ravi Naik was the candidate even that time they couldn't get 11व्या पोझिशनाचेर with regard to development MP-led स्किमी म्हणा जावं आनी कितें म्हाज्या स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन श्रीपाद भाऊची खूप कामां जाल्ली आसा बट इट इज नॉट प्रोजेक्ट हांवें विचारलें भाऊ तुजे सर्टन वर्क्स आर नॉट सीन इन द मॅनिफेस्टो ते कित्याक जालें तो म्हणटा आपली लास्ट टर्म ते घातलेले बट कंप्लिशन आतां जालें लास्ट टर्म घातलेले बरें आसा म्हाका दिसता हो खंय तरी अपप्रचार जावं information which had to reach to the people. Kama Data, Sripad Babu is standing 11th, is ranking 11th in the entire India for doing work and getting the schemes to the people of Goa. Sripad Babu एक minister म्हणून national level काम करता वावुरता आणि national level जेन्ना minister जाता तेन्ना naturally this time when he get elected एक बरी ministry तांकां मेळटली which will be my colleague Rohan Khawde said बरी मिनिस्ट्री मेळोन आमच्या गोंयाक कितें फायदो जातलो आयज पर्यंतची इलेक्शन्स जी आसा ही रिलिजियस ग्राउंडाचेर केन्नाच जावंक ना आनी गोंयांत तरी म्हाका दिसता ही जायना पूर्ण देशात म्हणजे आमी जाका म्हणटा की समतेचें प्रतीक म्हणून जर पळयलें वता जाल्यार तें गोंया कडेन वता आनी त्या दृश्टीन आमचे सगळे हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन हे सगळे भाव जे आसात हे भारतीय जनता बरोबर रावतले कारण हे इलेक्शन जे आसा इट इज फॉर डेव्हलपमेंट आमी सदांच BJP इज फॉर द डेव्हलपमेंट म्हणजे सबका साथ सबका विकास ज्या दृश्टीन आमी म्हणटा ते सगळे विकासाच्या दृश्टीन आमच्या बरोबर रावतले आमचे उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर तर पूर्ण गोंयभर भोंवत आसा बाब दीपक पावसकर साऊथ गोवान सगळी कडेन भोंवत आसा शिरोड्याच्या इलेक्शनात ते स्वता सक्रीय आसा बाब गोविंद सक्रीय आसा शिरोड्याच्या इलेक्शनात